म्हापशाचें मार्केट आहा पळय ते पुर्तुगेज टायमार तेन्ना बांदलेले पळय तेन्ना इतकें सुसज्ज आसलें आनी इतकें तें बरें आसलें म्हणजे आज पळोवंक गेल्यार तेजी अशी दुर्दशा जाल्ली आसा की हेका सगळ्यांक कारणीभूत कोण अशें हांव विचार करता सदींच जाल्यार दिसता कितें हे जे कावन्सिलर निवडून येता पळय ते कावन्सिलर आपलें काम सारकें करिना 2013 टावन वेंडिंग कमिटी केल्या ती टावन वेंडिंग कमिटी फंक्शनूच जायना. पुर्तुगीज टायमा वयले मार्केट ते 50 वर्सां वयर जावन गेले वेल प्लॅन्ड असले पूण एक लक्षात घेवपाक जाय जेन्ना हे मार्केट जालें पुर्तुगीज टायमार तेन्ना गोंयचें पॉप्युलेशन 5 लाख आसलें फक्त. आज गोंयचें पॉप्युलेशन 15 लाख क्रॉस जाल्लेलें आहा आनी हें अशें मार्केट आसा जे म्हापशा पुरती नसून बार्देश तालुक्या पुरती नसून हे केटर करता सायटीकचो आमचो पेडणे तालुको बिचोले तालुका सत्तरी तालुका प्लस सरावंडींग सिंधुदुर्ग एरिया हे सगळे ह्या मार्केटाक येतात. पूण खंय ना खंय तरी प्रयत्न वेळोवेळी चल्लेलो हे डिकन्जेस्ट जावचे. पूण आमी बहुमूल्य मत आमच्या पॉलिटिशियनाक दिता आनी ते पॉलिटिशियन तेचो गैरवापर करतात अशें म्हाका दिसता. मायग्रंट जे वेंडर्स आसा ते म्हापशान वाडत गेल्ले आसा. राजसिंग राणेन सांगल्या प्रमाणे जशें मार्केटाचें एक्सपान्शन जायत गेलें तशें वेंडर्स तांकां जागा दिसना फुडें वेंडर्स आपले म्हणजे सामान घेवन येवन बसूंक लागले. हांवूय जेन्ना मार्केटान वयता तेन्ना म्हाका अशें दिसता की हे मार्केट अपुरें पडलां. मल्टीपर्पज पार्किंग जो आमचो प्रोजेक्ट आहा तो जायना फुडें म्हाका दिसता पार्किंगाची समस्या सोडतली. सादी सोपी गोष्ट आसा. प्रत्येक आमदाराक त्याच्या नंतर मागीर म्युन्सिपाल्टी येयली म्हणजे म्युन्सिपाल्टीचो नगराध्यक्ष किंवा मागीर नगरसेवक म्हणया आमी हांकां आपल्या गांवाची क्षमता पयली खबर आसपाक जाय. ही आमच्या पयलीं म्हणजे आमच्या MLAन पयलीं ना त्यामुळे ही सगळी वाट लागलेली आसा आनी MLAच्या अंडर मागीर कावन्सील येता कावन्सील आनी MLA हेंचे साठे लोटे आसता आनी त्यामुळे सगळ्यो गोष्टी बिगडत गेल्या. हेंच्यांनी विजन म्हणटा ते ठेयलेंच ना. मात आमी अशें म्हापशान जेन्ना भितर सरता तेन्ना आमकां हे नजर मारता आमकां दिसत ना की बाबा हेंचें कितें ट्राय चल्ला म्हणून. प्रत्येक फावटी हे 4 टर्म्साक आमचो टेंडर घालता आपलो आनी मागीर जशें ते इलेक्शन सोंपपाक गेले आमी टेंडर घातला परत निवडून हाडा परत मागीर आमी ते करतले. म्हणजे कितें म्हणजे म्हापशेचे लोक जे आसा तांकां फटयत राव प्रत्येक फावटी म्हणजे कांयच कळना कितें करतले ते. म्हणजे प्लॅनिंग आसा आमी करतले 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 म्हणजे जो कोण पावना आसा तो करतले म्हणून शकना. बाबा आमी करून दाखयता. तुमचे कडेन सरकार तुमचो आसा हांगर वयरूय सरकार तुमचो आसा तुमकां रोख कोण लायता. ज्यावेळी जुने व्यापारी आणि त्यांची मुलं आज जे काय मार्केटामध्ये करतात आणि आज ते मार्केट त्यांना सोडून लॉसमध्ये आहे धंदा नको आहे म्हणून परिस्थितीप्रमाणे भाड्याने देतात. भाड्याने का देतात हा प्रश्न म्युन्सिपाल्टीचा आहे पण परिस्थितीप्रमाणे माणूस जगतो. पण बाबूसकडे शिस्त नाही. बाबूसचे जे सल्लागार किंवा कार्यकर्ते आहे त्यांना शिस्ती म्हणून ही परिस्थिती गंभीर झाली. 30-40 वर्षी एक भाजीवाली म्हातारी काठी टेकून ती पाटली घेऊन येते तर त्या पाटलीला मार्केट यार्डाने फैर भाजीवाली दुकान मिळालं नाही. ती काय म्हणते साप देते काय केलं हे बाबूस नाही म्हणा. असं बाबूसने साप घेऊ नये. शुक्रारचो बाजार तेन्नाय आसलो आतांय आसा पण त्या वेळार आमी कितें करताले स्वता कावन्सिलर आमी येताले मार्केट इन्स्पेक्टराक वांगडा घेताले मार्कींग करताले अमके हांगा बसूंक जाय भाजीवाले किंवा फळवाले हे सगळे मार्कींग करून दिताले आनी त्या प्रमाणे ते सगळे शिस्तीन बसताले. खरें म्हटल्यार विजन ना. प्रोविजन कसले करता तुम्ही बायलांक बसोवपाचें प्रोविजन करता म्हणून फीश मार्केट बांदलें कोण आहा बार्देशकार भितून कोण आहा आमचो मनीस भितून सगळे बायले. तुजे वेजिटेबल मार्केट बांदलें कोण आमचो आसा. गोंयकाराक तुमी जाणट्यांक बसोंक दितात. ज्या लोकांनी हे शुक्रारचें मार्केट घडयलें त्या लोकांक तुमी बसोंक दितात. पोर्तुगीजांनी बरें मार्केट बांदलें पण मार्केट घडयलें आमच्या ह्या गोंयकारांनी. लोक सगळे बायले तांकां काडपाची आमची ताकद ना. आमी तांकां काडिना कित्याक आमचे हात बांदलेले आसात. जर हे म्हापशे जर सुदारतले जाल्यार पयलें कावन्सील सुदरोंक जाय आनी त्याच वेळाचेर हे म्हापशे सुदारतले. आनी गार्बेज म्हणटा पळय गार्बेज वयता थंय गार्बेज आहा वयता थंय गार्बेज. आमच्या अंसा वाटान यो गार्बेज खोल्ले यो गार्बेज. आतां सातेरीचे हेजे आमचे राष्ट्रोळी आहा शिमेर थंय अक्षरशः वयशी अशी घाण येता ना
भुरगे सुद्दां वतात जाल्यार म्हाजो भुरगो वयता वांगडा, पप्पा कितें रे म्हणटा, घाण म्हणटा अक्षरशः. हे अशी परिस्थिती म्हापश्यान जाल्ली आहा. म्हापश्यान तीच एरिया आसा, तेच कॉर्नर आसा, तीच तारीकडे आसा, तेच पिळंगांचो नाका आसा, सगळे रोड आहा तेच आसा. मागीर जाला कितें म्हापश्यान? आय फील रियली सॉरी दॅट आमचो MLA जो आहा which is he's been leading almost for 18 years आणि त्याच्या पयलीं तो कावन्सिलर आसलो आनी चेअरमॅनूय आसलो. अशें कितें म्हणून प्लॅनिंग केलां? वॉट टायप ऑफ प्लॅनिंग इज दीस? दीस इज ॲब्सुली अ मिजरी वीच इज देअर ऑन म्हापशेकार एक्चुली पळयता. की म्हापसा मार्केट हॅज बीन इन्फ्लुयन्स्ड बाय सरावंडींग ऑल एरियाज. तशें म्हापशा पार्किंगाचो जर कोणी विचार करीत, आमी केल्लेली आसा स्टडी म्हणून सांगता, सरावंडींग एरियाचे जे लोक सगळे आसा पळय पणजे कामाक वयतात ते बायक काडटात आनी म्हापशान दवरतात आनी हांगरसून पणजे वयतात. सो अशें काही टॅलंट म्हापसान नाच काय कितें? म्हापसा हें नांव एक्चुली महाप्रस्थ म्हणजे संपूर्ण गोंयांत ताजो दबदबो आसलो आनी अशा ठिकाणी अनेक टॅलंट आसा, अनेक लोक आसात आनी खास करून नवीन जनरेशन आसा, यंग कॉलेजांतले भुरगे सुद्दां, आनी तांचे कडल्यान म्हणजे प्लॅनिंग आमकां न्ही हे खूब बरें सजेशन आनी दिशा येवं शकता. आज मास्टर प्लॅन पयलीं जाग्यार जाय आसलो. मास्टर प्लॅना प्रमाणे लोकांक मागीर सारकें कॉन्फिडन्स येता. पण जोपर्यंत मनशाक शिस्त येना आनी एकामेकांक शिस्तीन सांगना बाबा हे अशें कर तशें कर, प्रेम भाव आपुलकी ना, तोपर्यंत म्हापसा सुदारचें ना. म्हापसा हें कलेचें माहेरघर म्हणटात. कलाकारांक हांगा खंय वाव ना. तो वाव मेळपा खातीर गेली कितलीशीं वर्सां आमी आमच्या आमदारा कडेन मागता आमकां रवींद्र भवन जाय म्हणून. ते रवींद्र भवन तेणी ह्या म्हापशेचें डेव्हलपमेंट जातलें जाल्यार ताका पयले सुवातेर ज्या पक्षाचो आमदार आसा त्या पक्षाचे कावन्सील आसूंकूच उपकारना. तें आसत जाल्यार एकामेकाचे साटे लोटे आसून अशेंच पाट पडटलें.